helper ऑर्डर इश्यू सो बेस्ड ऑन दॅट ऑर्डर आय हॅव टू गिव्ह म्हाका जाय म्हणून हांव म्हणून दिता ते बरोबर ऑर्डर म्हणजे म्हाका ऑर्डर ऑर्डर तितून कितें आसलें जे ज्युरिडिक्शना भायर आनी आसपास शकता ते एग्जामिशनान आमी क्रायम ब्रांच ऑल ओवर गोवा सो तेजे आमकां technical आमची ज्युरिडिक्शना भायर गेले जाल्यार आय कॅनॉट टेक कॉग्निजन्स ऑफ दॅट ते एग्जामिशनान तुम्ही जर आमकां सांगलेलें की आपूण कितें आहा तेजें एक्शन घेतलो म्हणून स्ट्रीट तर म्हाका जाल्यार दिसना सारका भुरग्यांक कोणाक दिसना की तेका हातकल लायलो म्हणून कोणा पुलिसांनी आमकां तर दिसना कित्याक तो आयज सुद्दां एक मिडियाचेर आउट जाला तो बिंदास चलोन वयता कळ्ळें तुका मग आमकां खंय तरी दिसना की तेका कितें तुमी हातकल लायलो म्हणून तो बिंदास तेका कसलो प्रेशर मारून दिसता आमकां नाल्यार तुमचेर कोण तरी प्रेशर घातला की तेका काय करना अशें आमकां दिसता खंय तरी ना तुजें प्रेशर करना विक्टीम येयलो म्हणल्यार आय वॉज व्हेरी हॅप्पी आनी आतां तरी हांव केसी कितें तरी सी सर कसं जाणा मातशें आमी इमोशनली येयल्यात कित्याक लागून आमकां दिसलेलें की इनपूट मेळटालें सारकें न्ही इनपूट मेळटालें आनी like after 2 days after this constant hustle we were on right track but there was no hurry to suddenly shift into the so tension I was on surprised so tension तुमचं काय प्रिप्री करून कित्या वेळेला हय जाणा बट वॉट एवर इट इज लायक तेंच्यांनी एक इंटिमेशन तरी दिवपाक जाय आसलें रिटर्न ऑर मे बी टेलिफोनीक बाबा वाय दे आर शिफ्टिंग यू सडनली सो ताका लागून ना कित्याक गोंयांत कितें जालां जाणा गोंयांत लॉट ऑफ केसीस जाले ती म्हाका नांव घेवपा नाका पुलीस स्टेशनार जेन्ना म्हणल्यार केसी आसलेल्यो ते ऑन प्रॉपर ट्रॅक वन्स इट वेंट टू क्रायम ब्रांच न्ही त्यो केसी खंय तरी काबार जाल्यो रिसंट एक केस जॉब स्कॅमा जाणा तुमी पुलीस स्टेशनार इन्व्हेस्टिगेशन सगळें जातालें जप करून थंय वतकच ती केस की डिफरंट टर्न जालो सो ताका लागून आमकां मातशें डावट आयलो आनी लायक मातशें इमोशनली हर्ट जाले आमी आनी दुसरें कितें आसता आमी पुलीस स्टेशनार आसल्यार आमी ट्रॅक करपाक शकता न्ही सपोज तुगे घेवन स्टेटस आतां क्रायम ब्रांचा वेळ म्हणटा फाल्यां आमी कोणा एलाव करूंक ना भितर घेवपाक अशें आसता वी कॅन एप्रोच बट आमची जाता आमी जप करून आमी लागीं आतां आनी हांव टू गो टू रिबंदर एंड दॅट इज द आनी कितें जाता कित्याक जाय 2 दीस तुमी त्रास काडले पर्यंत PSI नी कॉन्स्टेबल ना कसं जालें पयलीं आमी विक्टीम येता आमी सुद्दां खूब जाण विक्टिमाक मेळ्ळे जी नांव येतालीं कोणा घराडे गेले कोणा भायल मनशां धाडली तुमी चला इश्यू करा कित्याक तेंचेरूय म्हण हांव राज म्हण म्हाका कितें पुलिसाचें प्रेशर आहा प्रत्येक जाण तें उलयता पुलिसाचें प्रेशर आसा ते बंधनां दिना कितें प्रत्येक जाण साहेब तुमी आमकां कॉपरेट केल्या भुरगीं कितें जाता आमकां विचारता परत कितें जालां प्रत्येकाल्या मनार राग आसा न्ही तो राग सगळे आमी दाखयताले मागीर पयर जालें घरा कडेन परत भेटतलें सगळेच कशें पयला की हांवें हें जायना मागीर हाडोवपाक ट्राय केलें पूण ते भशेन जालना कित्याक भुरगे खूब मनाच्या राग आहा की हितूंचो प्रश्न कितें आहा हितून 21 चेडूं न्ही 21 फॅमिली काबार जावपाक 21 फॅमिली आनी तूं आयज दिसा पळोवपाक गेलो जाल्यार हो नॅशनल इश्यू जाला आयज म्हाका दिसता अरविंद केजरीवालान सुद्दां घातली म्हळ्यार तूं चीफ सर तें खंय पावलें आनी अशें करून ह्या टायमार तुमी काडटा आनी क्रायम राज्याक घालता म्हळ्यार आमकां खंय तरी भंय पडलो की हें सांगपाचो कांय काबार जायना जालें म्हणून तर खंय तरी आमकांय भंय पडलो की हें कितें काय म्हणून आतां केन्नाचें कित्याक तुमी सगळें सर जाल्लें तर तुका विक्टीम हाडल्या हांगा तुमी बीन एक्शन घेताले पण आतां खंय तरी आतां आमकांय खबर ना आमी आतां क्वेश्चन कोणा करपाचो हांगा भुरग्यांक घेवन थंय आयबंदर व्हरोंक शकना कळ्ळें तुका आमी भुरग्यांक सांगपाक शकताले की बाबा येया पुलीस स्टेशनार विचारी आसत कळ्ळें तुका पूण आयज खंय तरी हितून सामकें नाच काय तांकां इंटिमेशन ते वयल्यान तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलें ना बाबा हांगच्यान ते शिफ्ट कर म्हणून आनी साहेब नॉर्मली कितें जाता जाणा नॉर्मली आतां समज एक पुलीस स्टेशनाच्यान जायना जाल्यार लोक प्रेशरायज करता आनी पीपल एडवायज टू ट्रान्सफर इट टू क्रायम ब्रांच हांगा ह्या 2 दिसां वी वर सॅटिस्फायड विथ द थिंग्स वर मुव्हिंग सो सडनली काडून ऑटोमॅटीक आनी दॅट टू ऑन द 3rd डे इटसेल्फ द 2nd डे इटसेल्फ झाप करून व्हरप म्हणल्यार इट इज लायक आमकां म्हणजे डायजेस्ट जावना तें
whatever it is. आणि खंयचीच केस जी सडन वचूंतल्यान म्हणजे केन्ना गेली आमी केन्ना गेली तुम्ही पळोवन आसतली तुमच्या इतली वर्सां करियर आसा तुम्ही पळोवन आसतली इन्व्हेस्टिगेशन फ्रॉम दीस पुलीस स्टेशन मागीर ती घेवन वळपाक तुमी आमी प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशनूच करूना. कित्याक स्टार्टिंग इन्व्हेस्टिगेशन तुमच्या स्टाफान केलां सगळें ओके सडनली तांकां आनी तुमच्या स्टाफाक खबर आसा ही फाटली बाबा हेजे बॅकग्रावंड कितें हें तें सडनली काडून इट इज हँडेड ओवर टू पीपल हू डोंट नो एनीथींग अबाउट दीस केस. दे डोंट हॅव एनी कॉन्टॅक्ट. तुमचे आतां नॉर्मल सीआयडी आसा ते इन टच विथ पीपल सो तेंचे नेटवर्क आसा सो सडनली काडून थंय वतात. एक्चुली स्टार्टिंगाक एक आमची सीआयडी आसूं तुमचें हें आसूं तुमकां इन्व्हेस्टिगेट करपाचें तुम्ही शेअरीचं बरें काम केलें आसा ते फास्ट मुवमेंट आनी हें जाताली क्रॅक जाताली भरपूर फास्ट केले जाल्यार हें जायना सक्सेस जायना जाल्यार. आज तुम्ही हांगा कितें आयिल्ले? आयज आमी पुलीस स्टेशनार येवपा कारण म्हणल्यार आयज आमकां आयकूं येलें की ही जी केस आसा ती आतां 3 दीस जाले. आमी बीन पयलीं येवन ही केस घेवन हांगा खंय तरी एक्युस्डाक FIR करून ताका अरेस्ट करून ताका कस्टडीक दवरलो. आनीक मागीर आयज खंय तरी आयकूं येता की ती केस काडून क्रायम ब्रांचाक घातली. सो क्रायम ब्रांचाक घातली म्हणल्यार आमकां एक क्वेश्चन निर्माण जालो की आयच्या दिसाक केन्नाचीच केस काडून क्रायम ब्रांचाक घातली जेन्ना 2 ते 4 कितें विक्टीम मेळ्ळे. आनीक तेणी बीन खंय तरी विक्टिमाक आमी बीन खंय तरी एक आमगे एक सपोर्ट असो दाखोवन आमी बीन खंय कन्विन्स करून विक्टिमा हाडलेले. पूण आयज पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी विक्टिमाक आमकांय बीन भंय जालो की ही जी केस आहा ती क्रायम ब्रांचाक कित्याक दिली. आनीक आमकां एक खंय तरी क्वेश्चन एक मना जालें म्हणून आमी सगळी यूथ येवन एक PI आयज ब्रीफ विचारलें की सर तुमी अशें कित्याक जालें आनी कितें आमगेलें कितें आशिल्लें हो कारण विचारपा येयलें आनी काय ना. दोतोर आमी पळयतात की खंयची केस जाली जाल्यार क्रायम ब्रांचाक दिवची अशी मागणी आसता. हितून कितें दिसता तुमकां? आतां कुडचडे पुलीस स्टेशन दिली काय ती मुद्दम घेतली आनी हितून कितें गौडबंगाल कितें दिसता तुमकां? गौडबंगाल असो इनिशियली काय हें सांगपा जायना. पूण नॉर्मली कितें जाता खंयची तें केस पळयली समज जर लोकल पुलिसाच्यान जायना जाल्यार कोण लोक जावं ना हें कोण लोक केस स्टडी करून ते क्रायम ब्रांचाक दिता. पूण इन्व्हेस्टिगेशनां दुसऱ्या दीस काडल्यान क्रायम ब्रांचाक दिली हेका लागून आमकां मातसो दुबाव जालो. कित्याक आतां फस्टी सामकें पुलिसां बरोबर खूब हें जालें असल जालें. पूण तेजे फाटल्यान सगळे ट्रॅकार येवन इन्व्हेस्टिगेशन पसून हांगा बरें फेर इन्व्हेस्टिगेशन चलतालें. पूण झप करून दिलें म्हणटरी हे भुरगे सगळे म्हाका विचारपाक लागले बाबा अशें कित्याक जालें काय म्हणून. हांवें म्हणलें तांकां या आनी PIकूच विचारया आमी कित्याक म्हणून. सो आमी PIक विचारलें. सो PIक कांय खबर नाशिल्लें. सकाळीं इंटिमेशन येवन सडनली क्रायम ब्रांचाक शिफ्ट केली आनी एक्युजाक क्रायम ब्रांचाक हांगा हरिबंदर शिफ्ट केलो. सो आतां आमचें कितें अपडेट आसा तें आमकां थंयच्यान घेवचें पडटलें आनी हांगच्यान आमकां कांय मेळपाना. सो ताका लागून आतां पळोवया कितें जाता तें. आनी म्हजो एक मुख्यमंत्र्या फुड्यान रिक्वेस्ट आसा की पर्सनली केस मॉनिटर करून ह्या केसीचो सोक्षमोक्ष लावचो आनी केस आनी खंय ओपन जाता जाल्यार ती ओपन करपाक पुलिसांक ऑर्डर दिवची. दोतोर आतां पळयता 2-3 जाल्यार तुमी ज्या प्रमाणे यूथ जे आसा कुडचड्याला ते आयज सरळपणी जो संशयीत आसा ताका अरेस्ट करता अरेस्ट केलोय बीन. आनी जेन्ना सडनली जेन्ना क्रायम ब्रांचा कडेन एक केस जेन्ना वयता पळय तेन्ना लोकां मदीं विशय कितें चललो आसा? बेचैन जाले लोक सामके म्हळ्यार इतले बेचैन जाल्या की लोकांक अशें दिसता की आमच्या हद्दींतल्यान काडून उडयले म्हणून. पूण हांव लोकांक सांगपाक सोदता की ही केस आमच्या हद्दींतल्यान भायर वचूना. समज जर आमकां कितें इनपूट घेवपाक जाय जाल्यार इट इज जस्ट मॅटर ऑफ 40-50 किलोमिटर्स. सो आमी हांगा एकटेन जाल्यार तशेंच फाल्यां जर वयर सकयल कितेंय जालें सेम लोक आमी रिबंदर वचोन थंय कितें आमचे कितें क्वेश्चन्स आसा क्रायम ब्रांचाक ते विचारपाक जाता. सो भिवपाक अशें हें करपाचें म्हणजे आबूज जावपाची गरज कांय ना. फक्त आमकां हांगा जें करताले तें आमकां रिबंदर क्रायम ब्रांचाक वचून करचें पडटलें. बट वी शूड बी व्हेरी एक्टीव आनी आमी रेडी जावपाक जाय कसल्याय सिच्युएशनाक. आनी जेन्ना म्हळ्यार ही लॉजिकल कन्क्लुजनाची येना तेन्ना म्हणल्यार आमी आमचे सामके दोळे आनी कान उक्ती दवरपाक जाय. प्रत्येक मनशान आपली जबाबदारी समजून ह्या केसीक नजर दवरपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आतां क्रायम ब्रांचा कडेन जी केस दिली आसा PI कितें सांगता तुमी परत एकदां तुमच्या हातीन घेवची म्हणून? तें पळय तें आमच्या हातान ना. तें एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन. समज आमकां जर फाल्यां दिसलें क्रायम ब्रांचा सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जायना म्हणून एज लोकल्स ऑफ कुडचडे डेफिनेटली आमी परत एकटेन जावन आमी डिमांड करतले की आशिल्ली तशी केस आमच्या लोकल पुलीस स्टेशनाक दिवची म्हणून.